गोयात रातीसावन पावसाचो उटंगार, घोग्यांनी पावस। सकाळी सावन उटंगाराच्या पावसा उपरांत गोय वेधशाळेन दनपारा रेड अलर्ट जारी केलो। सिजनल पावसान 50 पार केली। काय वाठारांनी 5 ते 6 इंच पावसाची नोंद। देमायच पावसाक लागून कुंडे राखणी वणट कोसळ्ळी। पोना 3 जाण चिड्डून सोंपले, एकलो इंजर्ड। आयज जो इन्सिडंट मेजर हांगासर जालो तो म्हणल्यार हांगासर ही फॅक्टरी कुणे हांगासर आसा आनी हांगासर ते आयज संडे आसलेल्या कारणान 4 लेबर हांगासर एक फाटल्यान म्हणजे तुमी पळयता हांगासर एक शेड आसा आनी शेडीर ते वर्कर जे आहा ते रेस्ट करता आनी अकस्मात ते 4 जाण आयज आशिल्ले भितर जितले एकलो सर्वायव जालो आनी 3 जाणांक खबर ना अकस्मात ही शेड जी आहा फाटली ती तेंचेर कोसळ्ळी आनी ते ऑन द स्पॉट तिगांकूय हांगासर मरण येयल्लें आसा। काणकोणा खोतीगांव साकोव कोसळ्ळो। 2 ते 3 गावांचो संपर्क तुटला। हांगा खोतीगांव काणकोण हांगा एक जो ब्रिज आसा तो ब्रिज उदकाच्या प्रवाहान टोटल व्हांवन गेल्लो आसा। तेजे फुडल्यान 2-3 जे गांव आसा तांचो संपर्क तुटलेलो आसा। एवटेच्यान तेवटेच्यान हेवटे वचपाक मेळना। साखळे वाळवंटीची पातळी वाडली। बुट्टी येवची न्ही म्हूण पंपिंग करून उदक भायर काडले। साखळेकारांक हाय अलर्ट। हांगा साखळे व्हडल्या प्रमाणात पावस जाल्लो। तुम्ही पळयता आसतले की साखळेच्या मेन हायवेचेर अगदी रस्त्यार उदक इतकें भरून व्हांवता की जसो काय पूर येयला। सध्या आमी आसा साखळे बाजारात आनी म्हाज्या सायडीक तुम्ही पळयता आसतले की फूल न्हंय जी आहा ती फूल भरत ती पूर स्थिती निर्माण जाल्ली आसा। बाजारानूय उदकाचे जे लेवल जे आहा ते सुमारे 3.60 मीटर जाल्ले आहा। ओरुल्या वास्को घराची कंपाऊंड वणट कोसळ्ळी। कोणाकूच दुखापत ना। बीन कोसळ्ळी आहा आनी वयले नळे चितपर सगळे पडलेले आनी आसतले 50 एक लॉस जाला। गोयभर रस्ते उदकापना, झाडां पालसणां कोसळ्ळी। काय रस्ते वराची वरां ब्लॉक। फायर ब्रिगेडीची धांवपळ। रस्त्यांचेर पालसणां कोसळिल्ल्यान ट्राफिक डायवर्ट करपाची वेळ। रायबंदरार झाड रस्त्यार आडवे, 3 वरां रस्तो ब्लॉक। कुठ्ठाळे नेटान मारिल्ल्या वाऱ्यान रस्त्या कुशीकची 80 झाडां आडवी। कोणाचेच तशें मोठे लुकसाण ना। आमदार आंतोन वाजान पळोवणी केली। गव्हर्मेंट सायडीन कितें आमचे हेल्प करपाक शकता आमी जरूर तांकां जो कितें कंपनसेट कितें मेळपाचें आसा तें आमी जरूर दितले आनी हांव मागतलो आमच्या गव्हर्मेंटा लागीं स्पोर्ट्स एमा लागीं इतलो व्हडलो इन्सिडेंट जाला तांकां हेल्प करपाक। गिरी माडाचे झाड पार्क केल्ल्या गाडयेचेर पडले। गाडयेचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण। पणजे मळा आल्तिनार रस्तो खचलो। रस्तो येरादारीक बंद केला। पणजे आनिकूय काय वाठारांनी बरेच उदक भरले। पणजेचे रस्ते उदकापना। सावय वेऱ्याच्या अनंताच्या देवळात बरेच उदक भरले। भटजीन उदकांतल्यान पुजा केली। पेडणे काय वाठारांनी बुट्टी, चांदेल रस्तो उदकापना। काय गावांचो संपर्क तुटलो। मोपा एअरपोर्टार वचपी रस्त्याचेर बरेच उदक साठले। मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळार काय कडे गळटी। गोय काँग्रेसीचो अध्यक्ष अमित पाटकरान व्हिडिओ व्हायरल केलो। नानोड्या रस्त्यार धोपारभर उदक साठले। लोकांनी सर्कस करून उदकांतल्यान वाटे काढले। कुंड्या झाडां आडवी। कवळ्या देवस्थानाच्या गेटीचेर धोपारभर उदक। देवळात वचपाकूय वाट नाशिल्ली। दिवचले नानोड्या रस्त्यार उदकांतल्यान स्टंट करपी थार व्हांवली। बरेन सालवार। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।